किती इश्यू आशिल्लो तुमगेलो? आतां म्हणपाचें म्हणल्यार आयज तारीख 16 तारखेर 16 तारीख जाली. वी आर इन 2025 एप्रील 16. 2 to 3 weeks बॅक आमी हे सगळे जे आमचे कोलदेचे आमचे लोक आसा, कोलदेम फॉल्स इन नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी, नावेलकार म्हणटात ते आयज म्हाका वायट दिसता की आमकां हांगासर खूंय फातोर्डा PWD ऑफिसांत येवपाक पडलें. वी वर फोर्स्ड आणि दॅट ऑल्सो फ्रॉम 11 o'clock. नाव इट्स ऑलमोस्ट 12:30. वी आर हियर. भुरग्यांक सोडून काम धंदो सोडून सिनियर सिटीजन यूथ बायल्यो हांगासर येयल्यात. दीस इशू आय हॅड टेकन अप ऑलमोस्ट 2 to 3 weeks बॅक एंड दीस इशू एवरीबडी नोज इज रिगार्डींग द कोलदेम जो बायपास केल्लो आसा पळय आनी सर्वीस रोड जे रस्तो आसा पळय तो इशू आमी घेतिल्लो. तुम्ही पळयलां आसतलें फुर्तादो पेट्रोल पंप जो आसा आमचो नावेली कॉन्स्टिट्युएन्सी मुखार आयल्यार तेंय एक बायपास केल्लो आसा, अंडरपास केल्लो आसा आनी डिसेंबरांत म्हणटा तो सर्वीस रोड केल्लो आसा. सर्वीस रोड म्हणल्यार पयलो आशिल्लो तो लोकांचो कोलदेम लोक जे येताले वताले फ्रादिले ते आमचो वाठार आसा तो लोकांक क्रॉस करपा लागलो. लोकांनी डिमांड केलो दॅट वी नीड आ सर्वीस रोड एंड इन डिसेंबर दीस लास्ट डिसेंबर 24 इट वॉज कंप्लीटेड. नाव फ्रॉम द टायम दीस सर्वीस रोड इज बीन डन आनी हो रोड तेणी केल्लो आसा बाय अंडरपास केल्लो आसा. हे पळय ड्रॉईंग आसा. मागीर वॉल्टर बाब तुमकां दाखयतलो. कोलदेम अंडरपास हो पळय हो अंडरपास आनी हे 4 सायडीन हे रस्ते आसा. आमी पयर इशू घेतलो कित्याक वता थंय 4 दिसान एक्सिडंट जावपाक लागला. 4 दिसान एक्सिडंट जावपाक लागला. इवन दीस बाय वेलेन्सिया हॅड मेट विथ एन एक्सिडंट जालो डिसेंबरांत एकलो मायनर 15 वर्साचो. तो बाबडो खंयच्यान तरी हे तुमगे अंडरपास भितरल्यान अशें रोडांतल्यान येता म्हणल्यार ताका आयले खंयची तरी गाडीन हाडले कारान आनी रेंट कॅबान मारलो आनी गेलो. ताजे हालत पळोवपाची नाशिल्ली. ताका मार हात पांय मोडून तो सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत आशिल्लो. हू वील टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? भुरगो गेल्लो जाल्यार आयज मायनर आमचो वाड्या वयलो कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाचो? दुसरें म्हणटा तें आतां संडे पळय संडे सकाळी एक कितू वर्सां भुरगो तो 16 वर्साचो न्ही 16 वर्सां भुरगो पोंकोळे भुरगो तो बाबडो आपणा वयतालो. ताका एक्सिडंट जालो. दोनी पांय मोड तो GMCत आसा. ही इज इन अ क्रिटिकल कंडिशन. इफ ही हॅड टू डाय नाव ही इज लेजार जाल्लो आसा. सद्या ताजे दोनी पांय कॉलेप्स जाल्ले आसा. रॉड घातिल्लो आसा. सो अनादर 2-3 months त्रास ताका ताज्या फॅमिलीक. अरे आमी उलो मारिल्लो तेन्ना हांवें इतलें सांगिल्लें हांवें तुयेकाराकूय उलो मारिल्लो. तुयेकारा कडेन आमच्या लोकां हुजीर गांवच्या लोकां हुजीर हांवें फोनार उलयल्लें. तुयेकाराक सांगिल्लें मॅडम 7 दिसान हांव फॉलोअप करतां. कांयच जावना. हांव पंचायती कडेन उलयलें. आमचे डेप्युटी सरपंचा कडेन उलयलें. बाब कोणतो स्टिवन जावं ते पंच आसा सॅमसंग म्हणटा तेजे कडेन उलयलें. डे टोल्ड मी आमी फॉलोअप आमी MLA घरां गेल्लीं MLA ऑफिसांत गेल्लीं तुयेकारा गेल्या नावेलीच्या कांयच जायना जालां. सो आमी मागीर रस्त्यार येवन हांवें डिमांड केलो की आय वॉन्ट मिरर इमेजीस घालपाक जाय म्हूण. 4 सायडीन मिरर इमेजीस आसपाक जाय म्हूण. दुसरो डिमांड म्हजो आशिल्लो की थंय स्टॉप सिग्नेचीस हें घाल म्हणून सायन बोर्ड्स घाल म्हणून स्टॉप टेक अ लेफ्ट टेक अ टर्न म्हणून. आनी थर्ड आय टोल्ड स्पीड ब्रेकर्स आर मस्ट. स्पीड ब्रेकर्स ऑल द सायड्स इंटरनल पळय कित्याक दॅट इज द मेन. 4 दिसान आमी सांगलें तुमी करना जाल्यार रस्तो ब्लॉक करतलो म्हणल्यार 4 दिसां भितर इंजिनियर PWDचे आयले आनी तेणी कितें केलें विदावट कॉन्टॅक्टींग मी और विदावट कॉन्टॅक्टींग द गांव आयले आनी आपणाक जाय तशे मिरर इमेजीस घातल्यो. मिरर इमेजीस सारक्यो क्लोज घातल्यो. तो दॅट इज डजंट सर्व द पर्पज. दुसरें म्हणटा ते सिग्नेचर हें घातल्या सायन बोर्ड्स लोकांक न्ही आमकां कोलद्या लोकां नाका लोकांक पळोवपाक जाय म्हणून. आतां ते केलें म्हणून आमकां स्पीड ब्रेकर जाय. हांव राजेशा कडेन कित्याक डिविजन 14 राजेश बाब इंजिनियर्स आसा ताका लागता. पयले आयले तो ताजे सुवातेर ना. आमकां लोकांक ते सांगलें कन्सर्न ऑफिसरान आयज सर येवपूच ना म्हूण ड्युटीक. दुसऱ्यान कोणें सांगलें दॅट सर खंय सकाळीं येवन गेलो आनी तिसरो सांगता तो मिटिंगाक गेला. आतां इंजिनियराक हांवें उलयलें. आय स्पोक टू द इंजिनियर. ही इज टोल्ड मी की आमकां हें लागना ह्या हायव्याक आमकां हें घालपाक स्पीड ब्रेकर लागना. तूं वच आनी डिविजन 4 उलय म्हणून. हांव साबियो बाबा कडेन डिविजन 4 आयलें. साबियो बाबान सांगलें हें आमकां लागना हें तांकां लागता. आमकां हायवे लागना सर्वीस स्टोर्साचे तांचे कडेन उलय. सो आतां आमी उलयल्या तें पळय बाब योगेश शाहपुरा कडेन एसिस्टंट आसा तो टॅक्निकल आनी दुसरें म्हणटा ते मारिया डिसोजा हू इज द एसिस्टंट सर्वेयर. आमी प्रितेश नायकाचो नंबर घेतला एक्झिक्युटीव इंजिनियर एंड टोल्ड देम ओके देर इज अ रूल नो सेंट्रल गव्हर्मेंट से तुमकां स्पीड ब्रेकर घालपाक जायना. म्हणल्यार मेल्यार हे रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतले म्हाका खबर ना. स्पीड ब्रेकर घालपाक जायना जाल्यार आमचो डिमांड इतलो आसा. आमी सांगला की जे ते रमलेस घातिल्ले आसा ते रमलेस न्ही तुमी थिकन अप करा. 3-3 मिटराचे व्हडले करात. यू ऑल ओन्ली डू दिस मच एंड गिव अस सो दॅट आर लायफ्स डोंट गो.
वायट दिसता की नावेली काराकनी आयज रस्त्यार येवपा पडटा. आयज हांव खरें सांगता पासेंस दवरला नाल्यार ते लोक आसा पळय तांचे इंजिनियर आनी सगळे कोण जाग्यार नात. धवलीकराक सांगपा सोदता PWD मिनिस्टर तूं कितें करपाला. GMC जसो विश्वजीत वचपाला रावंड ऑफ घेवपाक सस्पेंड करपाक कोण जाग्यार ना ड्युटीचेर ना तशें सुदीन धावलीकर स्टॉप गोईंग टू दिल्ली कम स्टार्ट कमिंग हियर एंड डू इन्स्पेक्शन. युअर इंजिनियर्स शूड बी देअर इन द प्लेस वेन पीपल कम. व्हॉट इज द यूज. आज किती सांगला तुमकां आज किती आतां आमकां तेणी सांगिल्लें आसा डायरेक्टली आमी नंबरूय दिल्ले आसा 3 जाणांचे नंबर दिले आमचे वॉल्टर बाग लुईस आनी वेलेन्सियाचो नंबर दिल्लो आसा. कन्सर्न डिपार्टमेंटाक इंजिनियरांक सांगिल्लें आसा प्रितेश म्हणटा तो एक्झिक्युटीव इंजिनियर अलॉंग विथ योगेश बाब दे वील कम कॉन्टॅक्ट करून येतली आनी आमचे जो लोक आसा तो दाखयतलो. रमलज आसा ते कितले थिकन करपा जाय कितले हाय घालपा जाय. दुसरे राजेश बाबाचे ऑफिसान तुका नंबर दिला तेणें सांगला आमचे लोक येतले तांकां कॉन्टॅक्ट करतले. सायनबोर्ड्स खंय घालपाचे सारके मिरर इमेजीस खंयच्या डायरेक्शनाक कितले पयस घालपाचे ते आमी करून दितले म्हणून. सो आमी अपेक्षा करता की दीस PWD वील बी डुईंग इट म्हणून. एन इफ इट डजंट डू ऑल्सो नो दीस टायम आमी शांतिकायेन आयल्या. नेक्स्ट टायम आयल कम विथ द लॉक आनी आमी रस्तो ब्लॉक करतली. ही हांव शिटकाणी दिवता आनी हांगा साकून घरा वता लोकांक घेवन नावेली वता. देव बरें करूं.